शेनवार दीस आस्को हांगासर आगरवाडेकर फॅमिलीचे घर डेमोलिश केल्ले आणि त्या उपरांत स्थानिक आमदार आणि विरोधी पक्ष यांच्यांनी येवन थंयसर ते फॅमिलीक डेमोलिशन घर केलें ताका न्याय मेळचो म्हणून मागणी केल्ली आणि त्या उपरांत मुख्यमंत्री तेंच्या घरा कडेन वचून तांकां एश्युरन्स दिल्ले की जे तुमचे घर डेमोलिश केला तेचेर जेणे कोणें केला तेचेर इन्क्वायरी जातली, सगळ्यांनी तुमकां न्याय दितले आणि सरकार कडल्यान ते घरूय बांदून दितले म्हणून आणि हेचो खर्च सगळो जे कोणी डेमोलिश केला तेचेर जातलो आनी बाकीचे जे कोण इनवॉल्व आहा तेंचेर एक्शन जातली म्हणून. आणि त्या उपरांत सीएमान चीफ सेक्रेटरीची सगळी इन्क्वायरी करतलो आणि तो रिपोर्ट घेतलो आणि त्या उपरांत इन्क्वायरी करतलो म्हणून सीएमान सांगले. त्यानुसार चीफ सेक्रेटरीन रिपोर्ट दिल्या उपरांत आयज अंजुनाचो PI प्रशील देसाय तो मागीर PSI नितीन नायक आणि PSI संकेत पोखरे ह्याका तिगांयकूय सस्पेंड केल्ले आसा. बाकीचे फुडले इन्वेस्टिगेशनूय चालू आसा. स्टुडंटा खातीर म्हापशाचें नांव श्यामसुंदर फडते.